आज वडा दोबाच्यान आख्खी पवित्र सभा बागेंत जेव्हा बावतिस्ताची दोबाजीक परब संभरमता. पूण आमकां हांगासर बाणालकारांक जेन्ना तो आमचो पात्रोन म्हणटच अदिकूच आमकां दीस खुशालकायेचो आनी कृपेचो आनीक ह्या बागेंत जेव्हा बावतिस्ताच्या आश्रय काला आमचे फिरगोजेचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद आमी अनुभवता. आनी कितेंच भाशेन ताची परब संभरमता तेन्ना आमकां ताच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना एक बरी देख आमकां मेळटा. कशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत स्वता खातीर तो जियेलो, देवान ताका विचून काडलो आपल्या पुताचे मार्ग तयार करच्याक आनी जायते ताच्या जिवितांतल्यान ताची ल्हानविकाय, ताचें सोत, ताचें काळजीदारपण आज आमच्या दोळ्यां मुखार येता. आनी ह्या आधुनीक काळार अदिकूच गरजेचें अशें म्हाका दिसता. स्वताक ताळो दिवंक, स्वता तें तोंडार मारूंक, वायट आसा ताचेर निशेध मारूंक, जावं आमच्या गोंयांत कितें घडटा ताचे बाबतींत, जावं आमचे सृश्टी बाबतींत जाता ताचेर ताळोकलूंक, जावं आमच्या फामिलींत कितें घडटा ताचे बाबतींत म्हाका दिसता आज आमकां सगळ्यांक बागेंत जेव्हा बाबतीचें काळीज, रगत आनी शक्ती आसपाची गरज आसा. आनीक ताचो उगडास करून हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागता आसतना आमी ताच्या पावलांनी चलून आमचें गोंय राखूंक, आमची भाशा राखूंक, आमचें गोंयकारपण राखूंक, आमचो देश, आमचे फामिल्यो राखूंक, फामिलीची तत्वां राखूंक बागेंत जेव्हा बाबतीस्ताचें आमकां सगळ्यांक काळजीदारपण आनीक कृपा मेळूं. आनीक जें कितें आमी ताच्या नांवान वायट थोडें करता, ताची संस्कृताय म्हणून जावं बेबदिकाय, जावं रेन डान्स आनीक दुसरे म्हण तूं संस्कृतायेच्यो वस्तू आमच्या पवित्र सभेच्या आनीक गोंयकारपणाच्या एकवटा खातीर समजूं येता. पूण थोड्यो वस्तू ज्यो आतां भायर आमच्या मदें केल्ल्यो दिश्टी पडटात त्यो उण्यो जातल्यो, त्यो बंद जातल्यो असो एक म्हजो आवंडो. आनी हांव आमच्या सगळ्या बाडालकारांक, आमच्या फिरगोजेच्या बाबा भयणांक बागेंत जेव्हा बावतिस्ताची परब खुशालकायेची देवाच्या आशिर्वादान भरलेली आनी आमच्या गांवच्या पात बिगार आनी पात कूर हांगासर वावुरतल्या ह्या आदनिकांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता.